स्पीकर सर, माझो प्रश्न असा तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन प्रायव्हेट सेक्टर. आता प्रायव्हेट सेक्टरान तुमकां खबर आसा स्पीकर सर, आयज अनएम्प्लॉयमेंट कितले वाडलेले आसा ते, आनी 9.7% हे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो गोंयचो आसा, खंय ना खंय गोंयचे जे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा. आतां सीएम खूब फावटी म्हणटा भिवपाची गरज ना, मात गोंयचे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा स्पीकर सर. सो स्पीकर सर, म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा. आतां हितून म्हाका खुबशे रिप्लाय येयले आनी तो रिप्लाय कंटिन्यू सदांच तुमचे रिप्लाय सेम आसता. सो स्पीकर सर, जेन्ना जो मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या त्या प्रमाणे की ते खुबशे कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स ज्यो आसा त्यो कंडक्ट करता, जावं ती GPSC, UPSC, बँकींग एग्जाम प्रिपरेशन, प्रोग्राम्स ऑन स्कील, सॉफ्ट स्कील, करियर गायडन्स, करियर कावन्सिलींग. म्हाका स्पीकर सर विचारपाक आसा की लास्ट 3 वर्सांनी तुमी जितले जे कोर्सीस केल्या, प्रोग्राम्स घेतलेले आसा, ट्रेनिंग दिल्ली आसा तांकां लास्ट 3 वर्सांत कितले जाण ह्या कोर्साचे प्रिपेर जाले, म्हटल्यार यूथ तरणाटे प्रिपेर जाले आनी तेजे नंतर अटेंड केले आनी तेजे नंतर कितले जाण एम्प्लॉयड गोंयकार आसा ते एम्प्लॉयड जाले. आनी जे प्रोग्राम्स तुमी कंडक्ट करता ते सफिशंट आसा की आमचे गोंयचे यूथ तरणाटे जे आसा तांकां कामाक लावपाक, हो म्हाजो पयलो प्रश्न सर. स्पीकर सर, म्हाजे 3 प्रश्न. पयलो प्रश्न उत्तर दिवचे पयले प्रश्न जाऊ दे. Speaker, sir. The outreach activities conducted under Model Career Center is 272. Then total placement drives conducted under Model Career Center is 33. And total job fairs conducted by Model Career Center is 10. Total offers letter for jobs was 1,884. And total offer letter for placements was 236. Now you want to know how many people basically attended this course? No, I want to know how many are employed. So that's what I told you. No, the 1,000 offer letter. 1,884 is offers of appointment was given, and offers of placement was given is 236. Okay. So, Speaker sir, I add karta fakta. It is not only the labor and employment, but the director of the higher education, director of the skill development, हे जे आसा पळय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, हे अशा पद्दतीचे प्लेसमेंट कॅम्प आणि अशा पद्दतीच्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स ह्यो सातत्यात घेत आसता. ताणें जो नंबर दिला इट इज ओनली रिलेटेड टू द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, बट हो नंबर खूब व्हडलो आसा कारण तो सगळ्या कॉलेजीस, ITIs, पॉलिटेक्नीक, इंजिनियरींग कॉलेजीस ह्या सगळी कडेन घेता. म्हणून पयरूय सांगता आसतना सांगलेलो तो फिगर हेज्या पेक्षाय चड आसा. नाल्यार फाल्यां तो कितें करतलो खबर आहा, इतक्याच जाणांक जॉब दिता मरे तुमी येदे व्हडले करून हें म्हणटलो, म्हणून हांवें एड केलें. स्पीकर सर, कितें जाल्लें आसा, आयज आमी वयता थंय पळयता की चडशे बँकींग धर तुमी, फॉर एग्जाम्पल बँकिंगान चडशे आयज भायले आसा स्पीकर सर. भायले बँकींग म्हटल्यार आयज गोंयकार कित्याक पावना, तो ताका लागून हो प्रश्न केल्लो. आतां तितून आन्सर येयलो, उत्तर येयलं की 1,880 समथींग. सो हो जो उत्तर आसा खंय ना खंय हो इन्क्रीज जावपाक जाय आसलें. आमचे चड भुरगे तरणाटे जे आसा ते कामाक लागपाक जाय आसले. आयज कितलेशे ग्रॅज्युएट, आतां कितल्यो कॉलेजी आसा गोंयभरांत, ह्यो कॉलेजींचे ग्रॅज्युएट जे आसा ते एम्प्लॉयड जावपाक जाय आसले, ते जायना स्पीकर सर. सो एम्प्लॉयमेंट एक्शन हांगा खंय ना खंय फेल जाल्ले स्पीकर सर. सो म्हाजो दुसरो प्रश्न स्पीकर सर, एज पर जो रिप्लाय आसा, जो डिपार्टमेंटान रिप्लाय आसा, एज पर रिप्लाय आमचो एलक्यू रिप्लाय आसा, तितून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 there is no obligation upon the employers to recruit any person through the employment exchange sponsored list. स्पीकर सर, आता स्पॉन्सर्ड लिस्टाचे हितून आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक कांयच हें ना म्हणटा, होल्डिंग हें ना म्हणटा. सो म्हाका विचारपाचें आसा, युअर ओन रिप्लाय सेज दॅट द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट इज प्रोएक्टिव्ह अलॉंग विथ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स एंड डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट टू एन्श्युअर दॅट गोवन्स गेट मॅक्सिमम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर सिकींग जॉब्स. आता तोच डिपार्टमेंट सांगता स्पीकर सर, आमचे कडेन रिक्रूट करपाक लागून कांय रायट ना, म्हटल्यार आमी काय करूं शकता. आनी तुमचोच डिपार्टमेंट सांगता की आमी फूल प्रोएक्टिव्ह आसा, म्हटल्यार आमी फूल एक्टिव्ह आसा की आमी भुरग्यांक कामाक लायतले, म्हणजे तरणाट्यांक कामाक लायतले. सो हें स्पीकर सर कशें मुमकीन आसा, म्हणजे कशें जावपाक शकता की दोन हें आसपाक शकना, डिपार्टमेंटाचें एक आसपाक जाय. आमी कशेय भशेन आमच्या युथांक कामाक लायतले, गोवन युथांक कामाक लायतले, नाल्यार एक दुसरो आसपाक जाय की आमचे कडेन जायना, आमचें डिपार्टमेंट बेश्टें आसा, नाल्यार डिपार्टमेंट आसून स्पीकर सर कितें फायदो. आतां स्पीकर सर IPB अंडर 96 प्रोजेक्ट अप्रूव जाल्या सिन्स 2018. हे इतले प्रोजेक्ट अप्रूव जाले आनी म्हाका जो रिप्लाय आसा तितून स्पीकर सर हें येयल्लो आसा की 1,511 इंडस्ट्रीन कामाक गावल्या, म्हणजे भुरग्यांक काम गावला. सो आतां इतलेच 96 प्रोजेक्ट्स आनी तितून 1,511
गोंयकार जे आसा ते कामाक लागल्या एज पर युअर रिप्लाय हो IPBचो जो रिप्लाय आसलो तितून आसा. सो स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता क्लियर कट क्वेश्चन आसा की दोन तितून एम्प्लॉयमेंट एक्शन एक्ट 1959 तुमी सांगता आमचे कडेन कांयच रायट ना एज पर तुमचो जो एक्ट आसा. सो हो एक्ट आसा खंय ना खंय अमेंडमेंट हाडपाक जाय. आमचे कडेन रायट ना जाल्यार खंय ना खंय आमकां पॉलिसी फ्रेम करपाक जाय जे करून आमचे यूथ खंय ना कामाक लागता. आतां CM उठोन परत सांगतलो की बाबा तूं आनीक म्हणटलो की 1500 लागले हे खूब आसा म्हणून. हे खूब ना स्पीकर सर. आयज तुमी पळया गव्हर्मेंट जॉबाक कितले लायन लागता 10,000 15,000 20,000 स्पीकर सर लोक कामाक थंय लायनी लागता स्पीकर सर तुमकां खबर आसा. दुसरो प्रश्न. स्पीकर सर म्हाजो प्रश्न आसा सिंपल. हे दोन आन्सर कशें आसपाक शकता की तुमी प्रोएक्टिव्ह आसा म्हणटा एक सायडीन तुमी म्हणटा प्रोएक्टिव्ह आनी दुसरे सायडीन म्हणटा आमचे कडेन कांय हेच ना पावरूच ना. सो पावर ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा कित्याक स्पीकर सर हेजो आन्सर तुझो दुसरो प्रश्न माझो कितें? दुसरो प्रश्न सिंपल आसा की जेन्ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज म्हणटा की आमी प्रोएक्टिव्ह आसा अलॉंग विथ इंडस्ट्रीज अलॉंग विथ बाकी स्कील डेव्हलपमेंट जेन्ना प्रोएक्टिव्ह आसा तेन्ना खंय ना खंय प्रोएक्टिव्हली काम करपाक जाय आनी खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय. सो हें जालें तुजें भाशण जालें. तो ना ना भाशण न्हू स्पीकर सर म्हाका आन्सर स्पीकर सर म्हाका आन्सर जाय की डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आसा तो कशें हेजेर काम कशें करतलो प्रोएक्टिव्हली काम कशें करतलो हो आन्सर जाय म्हाका स्पीकर. Speaker, sir, as far as our department is concerned, this outreach, we have these outreach activities organized by Employment Exchange. Trainings are conducted basically to enhance the skill of job seekers. What is my main thing is to tell you. As far as the employment exchange is concerned, we have made it mandatory that every company, whichever has got any vacancies, has got to basically inform the employment exchange. And once they inform the employment exchange, then employment exchange basically recommends names to this. But recommendation of names doesn't basically give us this thing right, basically that they are going to appoint from the names what we have recommended. This is one the thing. बेसिकली डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जाला. Sorry? हाडल्यान हाडून थंय दिवपाचें करेक्ट. Yeah. डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जालो न्हू Right. फक्त रायट तो स्पीकर सर स्पीकर सर डिपार्टमेंट पोस्टमॅन नो परत एकदा आनी कितें उरला तुमकां लेटर येता ती काडटा तुमी इंडस्ट्री आनी हांगा धाडटा तो स्पीकर इतलेंच जाला. सर डिपार्टमेंट इज स्पॉन्सरिंग ह्या कॅन्डिडेटाक घेवचें म्हणून बट ताच्या खातीर मग कित्याक घेयना स्पीकर सर? हा आता तुवें कित्याक घेयना कशें हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पीकर सर. परत एक सांगता हांव आमी तेजें म्हणणें आमी फोर्स करूं शकना तेकाच घे म्हणून आमी फोर्स करूं शकना. डॅट डिपेंड्स अपॉन द स्कील डॅट डिपेंड्स अपॉन द क्वॉलिफिकेशन ओके. आनी मागीर परत आसा तसो एटिट्यूडूय बी ह्यो तीन गजाली म्हत्वाच्यो. आमी आत्ताच्या घडीक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 1959 जो आसा पळय न्ही तो थोडोसो अमेंड करपाक सोदता इंडस्ट्रीक कॉन्फिडन्सान घेवन. आत्तां कितें आसा जर 25 वर्कर घेवपाचे जर जाले आसत जाल्यार सुद्दां आत्ताच्या एक्टा प्रमाणे तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवपाकूच जाय अशें ना. तांच्यांनी आपल्याक जाय थंयच्यान ते लेबर हाडूं येता जाय थंयच्यान हाडूं येता आनी घेवं येता. आतां आमी इंडस्ट्रीक एकदां कन्सल्ट करता आनी तांकां ऑनबोर्ड घेता आनी ह्या एक्टात अमेंडमेंट हाडटा 10 वर्कराच्या वयर जर तुज्या इंडस्ट्रीन एम्प्लॉयज घेवपाचे आसत जाल्यार तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेता तेन्ना ताका आमी गोंयचे रेजिडंट्स आसतले भुरगे स्पॉन्सर्ड करता की बाबा आमचे ITI जाल्ले आसा आमचे ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा ह्या भुरग्यांक घेवचे. म्हणून हांवें म्हटलें की आमी स्कील अपग्रेड जावपाची गरज आसा. ताका लागून आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो इंट्रोड्यूस केलो तितून करून स्कील अपग्रेड जावपाक लागलेली आसा. आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की ज्या पद्दतीन आतां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफीस काम करपाक लागला इन फ्युचर आमकां मॅक्झिमम गोंयांतले तरणाटे जे आसा पळय न्हू हे ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीनी घेतलेले आमकां दिसतले. आमी खरें म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय ह्या फावटीचो जो बजेट जाला आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर निर्मला सितारामन तांच्यांनी इंटर्नशीप विथ CSR फंड शूड बी युटिलायज्ड फॉर दीस टायप ऑफ इंटर्नशीप प्रोग्राम ऑल्सो. हे जाल्या उपरांत एक बरो वर्क कल्चर हो गोंयांत आनी देशांत हो क्रिएट जातलो जेणे करून मॅक्झिमम लोकांक प्रायवेट इंडस्ट्रीन काम मेळपाक मेळटलें. गव्हर्मेंट जॉबाक जॉब येता थंयसर व्हडली लायन लागता. प्रायवेट लोकांक जेन्ना प्रायवेट इंटरव्यू जाता पळय तेणी व्हडली लायन लागना खूब कमी लायन आसता. म्हणून तांकां आतां आमी इवन दो प्रायवेट कंपनीच्यो 2 भायर तेंच्यांनी काडलेल्यो त्यो बंदय केल्यो आनी तांच्यांनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचे. हेका लागून जे आसा पळय न्हू तांकां ऑलरेडी घ्या म्हणून सांगलां. आमचे वेरियस इंडस्ट्रीज एसोसिएशनची ऑफिसी IDC ज्या जाग्यार आसा त्याय जाग्यार
तांकां प्लेस अवेलेबल करून दिता आनी तेंच्यांनी इंटरव्यू जे आहा पळय न्ही हे कॉमन प्लेसीचेर त्या हेतूर घेवचे Speaker हे sir. तांकां आमी सांगलां स्पीकर सर आमी जसो 25 वेल्यान 10चेर तो हाडटा. सीएमान आन्सर दिलो की स्कील आणि एटीट्यूड तिसरो आसपाक प्रश्न, जाय थर्ड प्रश्न. ना ना हांव मुद्दम त्यांनी सांगला म्हणून सांगता स्कील म्हणजे तो आतां प्रोग्राम्स जे आसा ते खंय ना खंय प्रोग्राम्स फेल जाल्ले आसा आमी एफिशियन्सी कितें उरली ह्या प्रोग्रामाची जेन्ना आमी म्हणटा की स्कील आनी एटीट्यूड जो आसा तो आमचो बिल्ड करपाक जाय आतां 2,500+ इंडस्ट्रीज गोंयान आसा स्पीकर सर आनी 2,500+ इंडस्ट्रीज आसून तितून 1,500 एज पर IPB आनी 1,800 जे हें आसा तितून आमकां काम मेळलो म्हणटा एज पर दीस तुम्ही जो रिप्लाय दिला प्रमाणे सो स्पीकर सर आयज कितले भुरगे म्हणजे तरणाटे जे आसा ते बेकार आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी स्पीकर सर जो आन्सर दिला आतां आनी एक सीएमान सांगलें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो अनएम्प्लॉयड आसा सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून एक ट्रेनिंग करून आमी दितले आतां कितले जाण ते एम्प्लॉयड जाल्या ह्या जो डेटा आसा स्पीकर सर तुमचे कडेन की हो खूब गरजेचो आतां डेटा घेतले तेजे इट इज ऑन द स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर आत्तां ह्या म्हयन्यान सोंपता ओके ते जाल्या उपरांत अप्रेंटिसशीप जावन कितले जाण कामाक लागल्या हो तो important. डेटा आतां घेतले आतां ह्या म्हयन्यान सोंपता अप्रेंटिसशीप पोरू जे जॉईन जाल्ले पळय न्हू ह्याच म्हयन्यान सोंपल्या आनी दॅट इज रजिस्टर्ड ऑन द स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री पयले फावटी तेच्यांनी असो पोर्टल केलो नॅशनल लेवलाचेर स्टेट वायज तेजो डेटा अवेलेबल आसा ऑलरेडी हांवें ताका कामाक लायल्या की तेमी कितले लोक प्रायवेटान जॉईन जाल्ले कितल्या जाणांक तेच्यांनी कंटिन्यू केले कितल्या जाणांक अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट घेवन घरा धाडले तेजो डेटाय मेळटलो गव्हर्मेंटात जे अप्रेंटिसशीप जॉईन जाल्ले तेंच्यांनी अप्रेंटिसशीपचे सर्टिफिकेट घेवन घरा गेले ते सो दॅट वील यूज फॉर देम फॉर एक्सपिरियन्स पर्पज किंमती आनी वाडयना तुमी ना ती जाली निलेश भाऊ, तुझा तिसरा प्रश्न स्पीकर सर विचार. माझो जॉईन जावपाचे तेजे. क्वेश्चन तिसरा प्रश्न विचार. लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर तिसरो प्रश्न स्पीकर सर आतां 2,500+ ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयान इतल्यो इंडस्ट्रीज रजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन एजो डेटा म्हटल्यार कितले गोंयकार पर्सन ऑफ गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन 2,500+ आसा ह्या इंडस्ट्रीन हो डेटा आसा काय कितें आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा सो हो एक प्रश्न आसा आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता अमेंडमेंट हाडटा म्हणून तेच अमेंडमेंट कशें हाडटले आनी केन्ना आन्सर जाय स्पीकर सर की केन्ना पर्यंत हाडटले खंय ह्या सेशनाक हाडटा सो तो आन्सर जाय स्पीकर सर की कितले म्हाका डेटा आसा तुमचे कडेन काय ना Because we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders working. ना मात हो आमकां स्पीकर सर जेन्ना आमची विधानसभा सेशन जाल्ले You have in your previous replies you have given. युरी एकूच मिनिट प्रश्न विचार. ताजो प्रश्न ताका उत्तर मेळूं दी मरे. ताका प्रश्न एक मिनिट राव, युरी. Minister उत्तर Rao मेळूं दी correct मरे. होता. You have the Opposition leader, श्री युरी आलेमाव. डेटा आमकां दिता युरी आलेमाव. म्हणून प्रश्न घे. ताजे उत्तर ताका मेळूं दी पयले. मागीर तूं आमकां डेटा विचार. दिता म्हणून within 3 months Speaker डेटा sir, दिता ऐक म्हणून. मरे ते मुखेलमंत्री उलोवपा दिता हांव करेक्ट दोन कोता वर्सां जालीं, डेटा दिता म्हणून. अजून पर्यंत सांगता हय मागीर हांव करेक्ट Speaker कोता स्पीकर सर सर हांव फक्त एज पर ना ना ऍड करता क्लियर करू सोदता विरेश 3 बाब, महिन्या एक भितर आमकां मिनिट, डेटा विरेश दिता बोरकार, म्हणून गोवन्स आनी नॉन बोरकार, गोवन्स एक कितले मिनिट. एम्प्लॉयड आसा ते अजून पर्यंत डेटा ना एक मिनिट, मिनिस्टर एक मिनिट. सो सरकार फेल जाला दिता ना तू एक मिनिट ना ना सरकार फेल जाला अरे, ऐक सरकार इतके. सरकार फेल जाला डेटा ऐक ना रे. गोंयकार कितले आमदार कामाक विरेश मागीर बोरकार, सरकारा कडेन बिकॉज सर हांव ताका इतकेंच सांगतालो की मिनिस्टरान सांगला ताका हांव ऍड करपाक सोदतालो जो डेटा आहा पळय न्ही तो डेटा अवेलेबल आहा तुवें हो प्रश्न विचारून तो डेटा मेळचो ना तो डेटा ना, ना, हो डेटा प्रश्न available आहे, आहा. स्पीकर सर, डिमांड सर, आसा, हांव तेच मागीर तो ना मुद्दा. डेटा आसपाक जाय. त्याच्यावर सांगतालो. हो, स्पीकर आहा. सर, दिता very मरे. important डेटा. हो, आहा, गोंयकार डेटा आहा, पूण चड गोंयचे आलेमाव. दिता ते स्पीकर जाले सर, हो, गोंयकार Opposition leader, श्री युरी आलेमाव. बसून घ्या. सांगलें तुका ताजे उत्तर मेळूं दी. दिता म्हणून दोन ताजे उत्तर ताका मेळूं दी. बसून घ्या. आणि सारखे आन्सर दे निलेश काब्राल. स्पीकर सर ना ना, स्पीकर सर Yes, sir. स्पीकर सर sir. 3 महिन्यांनी डेटा म्हाका विचारपाक दी न्ही स्पीकर सर बोरकार, बरोबर बसून घ्या. आकार प्रश्न आपल्याला घेवपाचे स्पीकर सर तुम्ही तुमचा वेळ घालून घेता घाले का व्हेरी इम्पॉर्टंट तशें जायना स्पीकर सर आपणाचे फक्त आपणच उलयता आपणाचे आयकपाचें एक काम. आमचे प्रश्न विचारपाचे लागले सर आम्ही आमदार स्पीकर सर निलेश स्पीकर सर 2 वर्सां जाली डेटा दिता Yes, sir, म्हणून sir. सांगलो. 2 माझे प्रश्न विचारता स्पीकर सर 3 महिन्यांनी दिता म्हणून सांगलो क्लब आसा पयलो आसा न्ही क्लब आसा स्पीकर. क्लब आसा क्लब क्वेश्चन आसा स्पीकर एक Sir, no, wait, let me. श्री Because sir, ते मातशें आन्सर करता
Speaker, sir. Speaker, sir, presently we don't have any data between Goans and non-Goans in private industries. We have data of smart cards given to workers with Aadhaar cards issued. लिंक झालं काय मेळटलो And Speaker, sir, 61,690 employees are with a permanent address within Goa. Permanent address doesn't qualify for them to be Goans. Now, we have not- How will you we say can- that permanent we address cannot can be be- Goans? we cannot You look at basically- it, please look at it, it's a serious We thing. cannot identify basically Goans and as non-Goans. विजय सरदेसाई तुमचा प्रश्न विचारा तुम्ही. स्पीकर सर हांव आतां मातशें हटके हें हातूंतले भायर सरता IPBंतलो बी. काल मुखेलमंत्र्यान मायनींग डिमांड्स आन्सर केले. ताणें सांगलें की 17 मायनींग लिजी पयलींच्यो 9 आयर्न ओर ब्लॉक्सान म्हळ्यार मिनरल ब्लॉक्सान ऑक्शन जाल्ल्यो आहा. म्हजो मंत्र्याक पॉयंटेड क्वेश्चन. वॉट स्टेप्स हॅज द गव्हर्मेंट टेकन टू एन्श्युअर दॅट द मायनींग कंपनीज हायर गोवन्स वेर अर्लियर एम्प्लॉयड विथ द कंपनीज? स्पीकर सर, what is the mechanism that the government has that the provision in the tender document of these mining leases that the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations subject to such residents being available, qualified and suitable for such employment? हे आमी कंडिशन घाल्लें. हे कंडिशन एनफोर्स करपाक तुवें कितें स्टेप्स घेतल्या आनी ह्यो कितल्यो मायनींग कंपनीज तुजे वेबसायटीचेर आयल्या, रेजिस्टर्ड जाल्या आणि कितल्यो तांणी वेकन्सी डिक्लेअर केल्या? दिस इज अ इशू अबाउट मायनींग बेल्ट अँड मायनींग हे बिकॉज इट्स द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. स्पीकर सर, हो लेबर डिपार्टमेंट आणि मायन्स डिपार्टमेंट एका रिलेटेड प्रश्न आसा म्हणून हांव उठून उबो रावलो. आतापर्यंत फक्त एकूच मायनींग कंपनी जी आहा पळय वेदांता कंपनी वीच इज बिचोलेन सुरवात जाल्या, तांच्यांनी आपलें मायनींग लीज ऑपरेशन करपा खातीर स्टार्ट केलें आनी तांच्यांनी काम सुरवात केलां. स्पीकर सर, हांगासर प्रश्न आसा, जे पयलीं मायनींग कंपनीन काम करताले तांकां कितल्या जाणांक घेतले? आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हांगासर आसलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यारूच भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्या, 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इश्यूज. एक कंडिशन कितें आहा की यू हॅव टू रेजिस्टर ऑन दॅट वेबसायट पोर्टल आनी तुवें कितल्यो वेकन्सीज आहा ह्यो रिपोर्ट करूंक जाय. वेदांतांनी केल्या आनी केले जाल्यार म्हाका दाखयते आतां. स्पीकर सर, आत्ताच जे फाटल्या 2 म्हयन्यांक हे सुरवात जाला, हाजे आजून तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करूंक ना. करूंक जाय पयलो प्रिफरन्स. दीस इज अ वायलेशन न्ही. एकूच मिनिट. येदी व्हडली इंडस्ट्री, येदे व्हडले इशू, गोंयकारांक रेव्हेन्यू येवपाचो इशू, गोंयकारांक जॉब मेळपाचो इशू रजिस्टर करना म्हळ्यार ते तुमकां कॅरच करना. स्पीकर सर, आमकां पयलो प्रिफरन्स आमी मॉनिटर करून जे पयलीं वर्कर आसले वेदांता कडेन जे कामाक आसले हांकां पयलीं आमकां तांकां घेवपाक जाय आसले. म्हणूनय बी आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्सांतल्यान तांकां इन्सिस्ट करताले की पयलीं तांकां एम्प्लॉय करून घे म्हणून. तितूंतल्यान 90% एम्प्लॉईज घेवपा खातीर ते सक्सेसफूल जाले. 10% डिफरंट रजिस्टर करपा लाय म्हणटा तांकां पयले. स्पीकर सर, दॅट इज अ कंडिशन न्ही, युअर ओन कंडिशन हॅज टू बी फुलफिल्ड न्ही. आमी लायता. तांकां सारको सुशेगाद आहा, तूं फ्रेंड दिसता तांचो. ना स्पीकर सर, आमी पयलीं आसा तांकांच घेवपाक जाय आशिल्ले. ओके, म्हणून तो विशय आशिल्लो ते घेतल्या. उरलेले हेन्स फोर्थ आमी स्पीकर सर, हांव तुका एक याद करून दिता पडतें. 26 जुलय 2023 म्हळ्यार एक्झॅक्ट 1 वर्स पयलीं तुवें एक आमकां स्टेटमेंट केलो हांगा की सरकार मॅन्डेटरी तांकां करूंक शकना म्हणून. आतां तूं म्हणटा आमी तांकां करतले म्हणून. हातून भितर कितें जालें 1 वर्सांत? 100% तांकां आमी मॅन्डेटरी. अरे पळय सगळे परत मॅन्डेटरी म्हणटा तातूंत पर्संटेज नासता. इंग्लीश म्हजी करेक्ट करनाकात, हांव जाणा हांव कितें उलयता तें. मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी. 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इशू न्ही. हो तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना? 1 वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून, आज म्हणटा तूं जाता म्हणून. जाता जाल्यार सामकें बरें, आय एम हॅपी. ऐक 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना. कशें करतले? कितें करूंक शकता? हां, आमी एक म्हणजे जे म्हणटार पयलींचे वर्कर आसले पळय न्हू तांकां तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. म्हणजे 100% घेवपाक जाय. हेच्या खातीर आमचो फोर्स आसतलो. पूण आसा काय म्हणटा हांव कायदो? कित्याक 1 वर्स पयलीं तुवें ना म्हूण सांगिल्लें, हें आपल्याच्यान करूंक जायना म्हणून. म्हजोच क्वेश्चन आशिल्लो. ते मॅन्डेटरी तांकां तुज्यान करूंक जाता की ओल्ड वर्कर म्हणटा तूं काय नवीन? ओल्ड जे वर्कर आशिल्ले तांकां तूं घेतलो मॅन्डेटरी म्हळ्यार कंपल्सरी. हय, तें तुवें 1 वर्स पयलीं म्हणिल्लें जावचें ना म्हणून. आतां तूं म्हणटा जातलें म्हणून.
जाते जाल्यार सामकें बरें जाल्यार कसलें कंडिशन घाला कंपनी आणि त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे डिस्प्यूट असतले ओके एक वेळ त्यांच्यानी VRS घेऊन गेले असतले आता तू परत म्हणटलो त्यांना घे हे त्यांचे वेगवेगळे डिस्प्यूट असतले त्यांचे जर डिस्प्यूट रिझॉल्व जावन आमचो पहिलो हांव प्रिफरन्स एकूच स्पीकर सर मुख्यमंत्र्याक question. एकूच इंटरप्ट करता हांव तातूंत तुजे टेंडर डॉक्युमेंटान शाल गिव्ह प्रिफरन्स रोहन डिस्टर्ब करू नाका ताजे टेंडर डॉक्युमेंटान शाल गिव्ह प्रिफरन्स म्हणून क्वेश्चन तो स्पीकर सर शाल गिव्ह प्रिफरन्स म्हळ्यार कितें शाल गिव्ह प्रिफरन्स म्हणल्यार मस्ट गिव्ह न्ही शाल इज स्टील ऑप्शनल म्हळ्यार इट इज नॉट मॅन्डेटरी हें हांव ताका उगीच याद करता कित्याक ते उगीच मायनींग लोकूय आयकतात हांगा तूं फाल्यां म्हणटलो विजयान फोट सांगली म्हणून हांगा वचोन येयला ना रे तू आं बिचोले वचोन येयला न्ही रे तू ह्यो आयलो म्हणटकर काडूंक नाका मी तांचो नाका issue. म्हणटा यो म्हणटा तूं स्पीकर निलेश काब्राल स्पीकर सर अरे आन्सर दिवंकूच ना I would आमचे like भितर केस जावना because अजून. sir, I would like to correct the honorable Chief Minister Kabral Bab Ekuch on what you statement statement correct kota. He just made a statement. You are not allowing me to correct. विचारपाक जाय स्कीम जी तेणे इम्प्लिमेंट करता म्हणटा पळय तेजी मातशें डिटेल म्हाका सांगचें कित्याक काल तुजे अच्छा in your answer at D you have answered that no schemes are implemented by the department through employment exchange scheme. However, industries and commerce is doing incentive schemes. Speaker sir, कालूय तुम्ही जे आपले जे कॉलिंग अटेन्शन आले तेन्ना ते आन्सर केल्ले म्हाका I think I have to just tell you that schemes are not totally open for everybody as it is shown in your answer. Are you aware that these schemes which are put here are some are not even in operation? Not in operation. Yeah, because see, Speaker sir, इंडस्ट्रीक जे काल म्हाका इंडस्ट्रीचे मिनिस्टराचे उत्तरा टेबल क्वेश्चन घातलो ताका आन्सर आसा पूण ही स्कीम जी आसा इट इज टू बी यू हॅव टुगेदर ऑनरेबल CMान करचे अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक वॉट एवर स्कीम विच इज अवेलेबल आर नॉट फॉर एवरी इंडस्ट्री सो इट शूड बी मेड फॉर एवरी इंडस्ट्री सो दे कॅन गेट बॅक दे कॅन एम्प्लॉय दे कॅन तुम्ही करतले हो ना विचारता स्पीकर सर Speaker, sir, this scheme is not our scheme. The scheme is of Industries Department. Now, as far as the scheme is... No, you answered in a reply. Yeah, no, the scheme is concerned. The scheme is basically made so that more Goan youth are employed. Now, total there were around, yesterday I said, last time I had said it was 4. 4 it was this year. Total there are around 10 industries who has availed of the scheme. Yes, Speaker sir, answer Dr. Jangat Shetty. Speaker sir, म्हणजे आन्सर करू ना हांव फक्त ताका विचारता ना करू ना डॉक्टर जनरल शेट्टी स्पीकर सर आन्सर केले न्ही तुझे आन्सर दिवू ना स्पीकर सर हांवें ताका क्वेश्चन कितें विचारला हांवें विचारला की लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट बाकीचे इंडस्ट्रीज ते कोऑर्डिनेट करून जी स्कीम जी बेनिफिशियल आसा ते करतले ओ ना करतले अशें विचारला तेणें सांगून आपूण करना म्हणटा तेणें करना जाल्यार मागीर करना म्हणून सांग इतलेंच म्हाका काय ना प्रश्न विचारला ते उत्तर दिवं ना स्पीकर सर हांवें म्हणला की लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट अँड इंडस्ट्रीज कोऑर्डिनेट करून करतले येस ओ नो इतलें चार मंत्री आन्सर द्या उत्तर द्या We are trying to see that maximum of the people Goans are employed, gets employment. Now, this scheme, basically what I mentioned is a scheme of our Industries Department. So it is efforts of all the department basically has got to come together. If you take the initiative. So we will take the initiative with Honorable Chief Minister. श्री डॉक्टर जनरल शेट्टी सर एकूच हांव जे ऑनरेबल चीफ अरे उबरा पाय तूं यो हिंगा कोल्ले जे क्लॅरिफाय कोत मरे माय कितें आंदोलन क्लॅरिफाय करूं जायना जाल्यार मोद मोदे हांग उठपा जाय दिना जाल्यार इट इज माय रायट टू स्टँड एंड स्पीक इफ यू आर नॉट गोइंग टू अलाव मी टू स्पीक देन आय विल गो होम उलय मार तू माय कितें आंदोलन सर ते ट्युशन घेवन मायक कोणी बंद केला तुझं मायक बंद करू नका जो स्टेटमेंट मुखेलमंत्री केला there were 303 employees in that mine and out of that only 50% have been employed 90% न्हू चेक कर 154 are unemployed काय प्रॉब्लेम नाही ते पयर येयल्ले आमगे ऑफिसा मेळपा आमकां 50% आर एम्प्लॉयड नॉट 90% हे चेंज चेक कर दे गोंयकारां प्रेफरन्स मेळपाक जाय तेंगे इट्स नॉट रिजॉल्व प्लीज रिजॉल्व स्पीकर सर रिजॉल्व करता डॉक्टर जनरल शेट्टी स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रश्न आसा मिनिस्टराक की मायक्रो स्मॉल आनी मिडियम एंटरप्रायजीस म्हणटा ती स्कीम आसा ती ते क्लॅसिफाय करा म्हणजे मायक्रो कितें आतां हॉटेल इंडस्ट्री कम्स इन दॅट मिडियम कितें स्मॉल म्हणजे खंयचे इंडस्ट्री येता ते क्लॅसिफाय करात हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज कम
आनी खंयचे इंडस्ट्री ते सारके क्लॅसिफाय करा सो दॅट लोकांक ताचो बेनिफीट घेवपाक गावपा जाय. जर लोक ताचो बेनिफीट घे जाल्यार आमचे जास्त गोवन थिंगा एम्प्लॉय जातले. जो पर्यंत ती स्किमीचो तुमचे बेनिफीट घेना तो पर्यंत गोवन्सांक तितले एम्प्लॉयबिलिटी वाडची ना. Speaker, I don't have this thing as far as the categorizing of this this micro industries and medium industries. I don't have this thing data with me. But I can place it on the floor of the house. I'll place it on the table of the house. I'll place this thing on the table of the house. Yes. Because, sir, I have tried to do a root cause analysis of why this unemployment is happening. And the pinpointed thing is career guidance जे दिताय आमी भुरग्यांक ल्हान आसतासून 8th standard आसून that career guidance approach is not in the right manner. And ताका लागून you will see children are not opting to the various jobs in our industries. इतली भुरगीं बसलो हांवें तें example तुज्यान तांकां feedback घेवपा जाता. I would personally say you take interest. तूं कापस्ता धा आनी हांव तुका ल्हान आसतासो मॉनिटर कोता आनी तूं लायक जाता म्हाका. Personalized career path guidance using career co-pilot offers personalized career path by using advanced AI algorithms. So, ye include kor because if the career path selection is correct, then the desire to work in the right skill what we are offering is able to achieve a higher rate. You see what I have spoken, analyze it, and then try to see if you can implement it. And I am sure you can implement it. कित्याक तुका सजमता. Speaker, sir, I will take your this thing into consideration. स्पीकर सर, ताणें जें म्हणटा ताका हांव फक्त आनी एक ऍड करता. तांणी सांगलां की प्रॉपर करियर गायडन्स जर जाले आसत जाल्यारूच ते हे सगळें इन फ्युचर शक्य आसा. आमी फाटल्या 5 वर्सांक कंटिन्युअसली करियर गायडन्स प्रोग्राम तूं जाय जाल्यार खंयच्या स्कुलांत चल आनी विचार ताका GEDCच्या मार्फत प्रत्येक हायस्कुलांत CD दिल्या, प्रत्येक सगळ्या टिचरांक ट्रेन केल्या आनी ताकाच लागून तांकां कंटिन्युअसली म्हणजे स्कील अपग्रेडेशन म्हण किंवा करियर गायडन्स म्हण हे प्रोग्राम एट अ स्कूल लेवल, हाय सेकंडरी लेवल आनी कॉलेज लेवल तिनूय लेवलाचेर सुरवात केल्या. म्हणून तर फाटले तुका सांगलें हांवें 2 शेनवार स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमांतल्यान म्हजो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तूं एक दीस स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या गोवा कार्यक्रम जाता पळय तो लायव आयक तुजे एके पंचायतीन बस आनी मागीर तुका कळटलें कितें करता तें. तुजें कितें जालां तूं तांकांय सांगता बसनाकात म्हणून त्या पंचांक बीन ते तशें करूं नाका. तो गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम तो कितें BJPचो कार्यक्रम न्ही. कॅरियर गायडन्साचो ही फकाण चड जाताय ताका लागून भुरगीं आमगेली आज कॅरियर सारकें जायना. आमगे दुस्पायन वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन्स कॅरियर सर आनी इतली भुरगीं चोयताय आमकां आनी आमी तेंची फकाण कोताय स्पीकर सर. वी शुड बी व्हेरी सिरियस अबाउट दिस टॉपिक. आणि आम पावता पंचायतीचेर आनलो बा कॅरियर म्हणजे कितें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चिल्ड्रन. ऐकून वी आर रिस्पॉन्सिबल. हाल आमचेर येतले की वी डीड नॉट टेक एक्शन. स्पीकर सर ताका हांवें कितें सांगलें आमी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन डिपार्टमेंट हाज्या व्यतिरिक्त प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स ह्या सगळ्या तूं वर्सभराचे कार्यक्रम जे आहा पळय न्हू ते एकदां जर काडून पळयशीत आनी प्रॅक्टिकली हे कार्यक्रम त्याच भुरग्यां खातीर जाता. फाटल्या शेनवारा आयक 2 मिनटां फाटल्या शेनवारा आमी सगळ्या हायस्कुलांनी लायव्ह कार्यक्रम आफ्टर 10th कितें करचें, खंयच्यो फॅकल्टी खंयच्यो तुमकां ऑप्शन्स ओपन आसा हाजेर कार्यक्रम जालो. ताज्या पयल्या एका शेनवारा जो आमी न्ही आफ्टर 12th खंयची ऑप्शन्स आफ्टर 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स, 12th सायन्स ऑप्शन अवेलेबल आहा. हांवें दिवंक ना हांवें दिवंक ना. मॉडल फेलियर म्हणून सांगत तुका तू समजना. दिस मॉडल व्हॉट वी आर डुइंग इज अ फेल्ड मॉडल. ऐकून तरी घे फेल मॉडल ऐकपाचो. इट इज फेल्ड मॉडल. अरे ऐक कॅरियर गायडन्स मॉडल इज अ फेल्ड मॉडल. दॅट इज व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल. लास्ट क्वेश्चन पर्सनलाइज्ड कॅरियर गायडन्स मॉडल इज अ फेल्ड मॉडल. तू सांगत हांव जाणा. देयर इज अ फेलियर इन दिस गव्हर्नमेंट मॉडल ऑफ कॅरियर गायडन्स. वेंजी वेगस एक तुझा प्रश्न पण तरी सुद्धा जसं तुम्ही ज्या तरेन बिहेव करता ती बरोबर न्ही. स्पीकर सर हेजे जर मॉडल आयकोंक गेले न्ही जाल्यार ताका कळटलें चीफ मिनिस्टर भितर वयता तेजो मॉडल आयकोंक वतात जाल्यार तो एकदां पडला थंय. आमगे सक्सेसफुल मॉडल आमगे दिल्ली सक्सेसफुल मॉडल ऑफ कॅरियर गायडन्स वेंजी वेगस बसून घे. लास्ट क्वेश्चन श्री शंकर बामणकर लास्ट क्वेश्चन. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ताजेर उलयता सी तो उलयन उठवता आनी सांगता आमी कांय कोनाय आमी आमदार आहाय. एड्युकेशन पॉलिसीज म्हणून सांगतात कॅरियर गायडन्स प्रोग्राम सारको ना. कोण कंप्लेन येयल्या कितें आहा
साहेब एक राव रे हांव पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस केल्या ही इज इमिजिएटली गेटिंग अप आम्ही तुम्ही बसून घ्या बसून घ्या आम्ही आमदार आहे लास्ट क्वेश्चन आम्ही आमदार आहे लास्ट क्वेश्चन से Can't speak शंकर for the बावनकर others. शंकर बावनकर स्पीकर सर हे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीच्या बाबतींत सगळे जाण उलयले आमचे गव्हर्मेंटान आमचे मिनिस्टरान तशेंच आमचे मुखेलमंत्री हेजे बाबतींत फुडें गव्हर्मेंटाचो कितें प्लॅन आसा आनी कितें एक्शन टेकन प्लॅन जे करतले हेजे बाबतींत डिटेलान सांगला फक्त म्हाजे एकूच दोनूच प्रश्न मागपाचे हेजेरूय मातशें लक्ष दवरपाची गरज आसा जी प्रायवेट सेक्टर मंत्री बाबाक सांगपाक सोदता जे एडवर्टायजमेंट येता आनी हे एडवर्टायजमेंट आमच्या गोंयच्या भायल्या न्यूज पेपरान येता दुसऱ्या स्टेटीन येता हेजेर मातशें लक्ष दवरपाचें आसा त्याच प्रमाणे जे आमचे ऑलरेडी Alex Lorenz, वर्कर्स Stop. आसा उलयनाका. एम्प्लॉयड वर्कर्स आसा जे ऑलरेडी Note, Shaman. तांकां टर्मिनेट केलेले आसा जशे ड्युरेलन Yes. कंपनीन हे जावचे न्हू जे आमचे गोंयकार वर्कर आसा एक मिनिट. तेंच्यांनी आनी जेंकां Yes. ऑलरेडी मंत्री. आमचे थोडे वर्कर्सांक ऑलरेडी हे घेवपाक लायता पळय Okay. फोर्स करता पळय कंपनी ती करपाक दिवचे न्हू Speaker, sir, we have already filed complaint against these two companies who have basically advertised in Bombay or in other states. And we are now basically we are going to make it with the we are taking the industries into confidence, and then we are going to basically tighten as far as the penalty is concerned. So that it will deter the companies not to basically Yes, to okay. abide by the rules which we have framed. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 तुम्ही पळयतात GNH.